नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतल्या व्हीव्हीपॅट वरवीं मतदान जावचें हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केल्ल्यो याचिका आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्यात. त्याच वांगडा मतपत्रिके वरवीं मतदान घेवपाचे केंद्रीय वेंचणूक आयोगान निर्देश दिवपी याचिका लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्या. व्हीव्हीपॅटाच्या 100% पडताळणीची याचिका लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्या. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ह्या खंडपीठा मुखार ह्यो याचिका आयज सुनावणे खातीर आयल्यो. खंयच्याय यंत्रणेचेर दोळे धापून अविश्वास दाखयलो जाल्यार लोकशायेक धोको निर्माण जावंक शकता अशें मत न्यायालयान याचिकेचेर मांडलां. फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या विशयावेल्यो याचिका सुनावणे खातीर न्यायालया मुखार प्रलंबीत आशिल्ल्यो. आयज सगळ्या याचिकांचेर एकठांय सुनावणी घेतना सर्वोच्च न्यायालयान मतपत्रिकेचेर मतदान घेवप शक्य ना अशें स्पश्ट केलें. ह्या सुनावणे वेळार न्यायालयान मतदान यंत्रान चिन्ह लोडिंग प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत सिंबॉल लोडिंग युनिट सील करप बंधनकारक आनी ते 45 दिसां मेरेन दवरप. ते भायर अभियंत्यांचो पंगड मायक्रो कंट्रोलरची पोन्नी मेमरी तपासणी करूंक जाय अशी सुचोवणी केली. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेल्या मतदानाक आयज सकाळ सावन सुरवात जाली. देशभरातल्या 13 राज्यांतल्या 88 मतदारसंघांत सकाळी 8 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाली. ह्या दुसऱ्या पांवड्यार केरळांतल्यो 20 सुवातो, आसामांत 5, बिहार 5, छत्तीसगड 3, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 8, मणिपूर 1, राजस्थान 13, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, अस्तंत बंगाल 3 आणि जम्मू काश्मीरातल्या एका सुवाते खातीर मतदान जाता. 15.88 कोटी मतदार आपलो मतदानाचो हक्क बजायतले. दनपारां 2 वरां मेरेन 40 ते 45% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यावेल्या प्रचाराक आतां नेट येवंक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहार आणि अस्तंत बंगालाच्या वेंचणूक प्रचारांत आसात. आयज सकाळी तांणी बिहारातल्या अरारिया हांगाच्या भाजपाच्या प्रचार सभेन वांटो घेवन भौसाक संबोधित केले. ये लोकतंत्र का महापर्व है. मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं. मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए. हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आयज कर्नाटकाच्या वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. तांणी बिजापुरात आयोजीत केल्ल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचार सभेन वांटो घेतलो. केंद्रातले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे अब्जाधीशांचे सरकार आसा असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांत केलो. लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, शक्ति, ये 5 गारंटी हमने आपको दी, कर्नाटक के गरीब लोगों को दी. तो आप देखिए वो अरबपति बनाते हैं. 25 अरबपति बनाए उन्होंने. मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं कि हमारी सरकार करोड़ों लाखपति बनाने जा रही है. जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को देने जा रहे हैं. मडकय मतदारसंघातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची एक सभा कवळे हांगच्या कापसल सभाघरांत जाली. मडकयचे आमदार आणि पक्षाचे फुडारी वेज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, मांदिवडे आणि कवळेचे सरपंच, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि हेर लोकप्रतिनिधी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. विधानसभे खातीर आपणाक 45,000च्या मताधिक्यान वेंचून दिल्यात. आतां ताचे परस अदीक मताधिक्य दिवन लोकसभेचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांकां जैतिवंत करचे अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री ढवळीकर हांणी केलें.
सबंद गोंयांत जर मॅक्झिमम शिक्षणात जर परिवर्तन जालां ते मडकय मतदारसंघात जाता। हो अभिमान कित्याक की हे फक्त सुनील ढवळीकर किंवा मिथिल ढवळीकर किंवा इतर जे आमचे जे स्टाफ आसा ते करू शकचे नाशिल्ले। जर सरपंच पंच आणि आमचो जो यंग कार्यकर्तो किंवा ज्येष्ठ कार्यकर्तो ताणें जर हे आमचे पर्यंत पावूं नाशिल्ले जशें निलेशान सांगलें तर हे जावंक शकनाशिल्लें। आज जवळ जवळ आज अभिमानान सांगता 500 नर्सी ताचे वयर कमी ना 500 नर्सी वयर पास जावन सर्विसेक लागले। आमचे जे एम आसा 90% वोट्स टू NDA हे साकार जावपाक आमकां वेळ लागतलो आणि आमचो एम तोच आसा 90% वोट जी पडटा ती 90% वोट NDAच्या कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेपोक पडपाक जाय आणि हो एम धरून आमी सगळे मतदारसंघात काम करचें अशें हांव नमूद करता। आज म्हाका खूब आनंद जाता। देशासयत गोंयान वेंचणुकेचें वातावरण तापूंक लागलां। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी काल गोंयान येवन पक्षाच्या गाभो समितीची बसका घेतली आणि वेंचणूक प्रचाराचो नियाळ घेतलो। गोंयांतले दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान जायतीवंत जावचे हे खातीर सामान्य मतदारां मेरेन पक्षाच्या मंत्री आमदारांनी वचचे अशी सुचोवणी संतोष हांणी केल्ल्याची खबर आसा। ह्या बसके उपरांत सदानंद शेट तानावडे हांणी खबराकारांक जाप दिली। दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी हे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन जे रिव्ह्यू घेतले आनी तेजे नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिसच्या कार्यालयात थंय ते रिव्ह्यू घेतले। उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपयले। कितें टार्गेट कितें टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100% 100% जिखतात। प्रधानमंत्रीची जी सभा आसा आज विनोद तावडेजी येतात आमचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आणि आमचे होम मिनिस्टरची सभा 1-3 मेच्या दरम्यान जातली। प्रदेश काँग्रेस पक्षान जायतरात नावाचे वेंचणूक प्रचार करपी वाहन तशेंच हात देगा साथ बदलेगी हालात ही मिस्ड कॉल मोहीम काल सावन चालीक लायली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। पक्षाचे दोनूय उमेदवार व्हडा मतांनी जैतवंत जातले असो हावेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी उक्तायलो। काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्लो न्याय गॅरंटी विशीं लोकां मदीं जागृताय करप खातीर जैतरात हे वाहन गोंयभर वतले अशी माहिती अमित पाटकर हांणी ह्या वेळार दिली। वो संपूर्ण गोंयच्या जनते बरोबर आसा। गोंयच्या जनतेक वो हात साथ दितलो। ताका लागून आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक मिस कॉल नंबर गोंयकारां पासत वो आज आमी लॉन्च करतात, जाचो नंबर आसा 9821821898। सगळ्यां कडेन मागता जे गोंयकार काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात ह्या तानाशाही सरकाराच्या विरुद्ध, जे आज ह्या राज्यांतले लोक जे न्याय सोदतात म्हारगाय पासत अनएम्प्लॉयमेंटा पासत गोंयचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा लागून, ज्यो आमच्यो न्हंयो प्रोटेक्ट करपा लागून, आमची आवय रिवर म्हादय तिका प्रोटेक्ट करपा लागून, जे आज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे जाला ते प्रोटेक्ट करपा लागून हे सगळे विविध जे आज विशय जे गोंयचे आसात ताका सपोर्ट करपाक प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता की तांणी ह्या नंबराचेर मिस कॉल करचो। मिस कॉल येतकीच इमिजिएटली विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां व्हॉट्सएप येतली आणि जे लोक काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात, जे आमची कॅम्पेन हात देगा साथ बदलेगा हालात हाका जुडपाक सोदतात, इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षा बरोबर जुडपाक सोदतात, त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचो। मांद्रेंतल्यो जमनी आनी गांव वांटोवपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वतीन उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार मनोज परब हांणी मांद्रेचे सरपंच प्रशांत नायक हांची भेट घेवन तांकां एक निवेदन सादर केलें। गोंय वांटोवपा खातीर आपलो पक्ष सदांच मांद्रेंतल्या जनते वांगडा आसतलो अशी गवाय उमेदवार मनोज परब हांणी ह्या वेळार दिली। निवेदन स्विकारल्या उपरांत सरपंच प्रशांत नायक हांणी हे विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायली।
आयज मनोज बाब आमच्या बरोबर उबे आसा हांगासर आमच्या बरोबर आयज सपोर्ट आहे तेंच्यांनी पार्टीचो एक तेंको आमकां एक दिता फाटल्या झोनिंगेच्या प्लानीक तेन्ना तेंचे आमकां सपोर्ट आसलो ते आमच्या बरोबर आसलेले आनी हांवें ज्या पद्दतीनी आमचे मांद्रेचे चडशे नागरीक जे गांव वाचोवपाक लागून फुडाकार घेतलो तेंच्यांनी चडशे म्हाका एक मेमोरंडम दिल्ले की आमचो तेंको तुमकां आसा म्हणून आनी त्या प्रेमा पोटी हो गांव वाचोवपाक एज अ सरपंच म्हणून ह्या विलेज पंचायतीचो हांवें म्हज्या तोंडान एक शब्द येयल्ले की जो आमचो गांव वाचोवपाक लागून जो खंयचो कॅन्डिडेट लोकसभेचो 3 कॅन्डिडेट आसले एक श्रीपाद भाऊ दुसरो रमाकांत भाई कदम आनी तिसरो मनोज बाब आसलो कोणूय आसो तो जो मांद्रे गांव वाचोवपाक लागून आपल्या स्वता हातीन बरोवन दिता की तुमकां आमचो तेंको आसा. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.